आयज मिटराची न्हू आयज बारीक लोकांची मिटींग आसली जे लोअर मिडल क्लास गरीब लोक आणि मिडल क्लास हेंच्या खातीर मिटींग गोंयकारां खातीर आनी गोंयकारपणाच्या लिडराकूय हाडला आमी. सो कितें जालें डिस्कशन आनी कितें आउटकम कितें येयलो एक्झॅक्टली मागीर? ना आयज सीएमान बरी स्ट्रॉंग मिटींग ती आपयल्या की हो रिजॉल्व करपाक इश्यू आनी हो फर्स्ट इश्यू इज taxi issue has to be resolved because it is touching all the Goans. 22,000 taxi owners are there in Goa and त्यांचे family या taxiचे businessaचेर आहा. We have discussed various issues including the High Court order about implementation of meter. Second was त्यांचे सगळ्यो difficulty ज्यो आहा including speed governor आसूं वयल्यान illegal जे आयज प्रायवेट गाडयो जी भाडी मारता अबाउट 2,500 गाडयो आहा तेंचे आमी कशें कितें उपाय काडया. रेंट बायक आहा ज्यो लिगल आहा आनी 2,500 इलिगल चलता. सो मीन्स somebody is eating into somebody's business and there is a gap which I told CM that gap amounts to corruption. ज्यो illegal चलता that somebody is there where corruption can take place. So I said let us put everybody in system. हे जे बारीक लोक आमचे गोंयकार आहा हेंकां आयज न्याय दिवपाचो टायम येयल्लो आहा आनी हे दिवया. सेकंड मिटींग 17 नाल्यार 18 थारायल्ली आहा. आमकां पॉयंट बरोवन हाडूंक लायल्या. आयज ताका आमी पॉयंट दिल्या. सो ही इज गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग टू डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हाऊ द सोल्युशन्स कॅन कम फ्रॉम दीस. एंड Jayesh and myself we have taken this we are going to take this issue forward and definitely so by this month end results will be out and तेंचे जे issues are माझे हिसपान 100% जायना 90% तरी सॉल्व जातले. We are not going to go against the High Court order. We have to see how our Goan people, that is taxi drivers and owners, can be helped in that issue. That is one issue. तोडले आनीक 10 issue आहा म्हणजे total 10 issue आहा जाल्यार one issue is of that High Court order of meters. We are not saying no to meters. We will put meters as per the High Court order. तेका आयडेंटिफाय करपाची गरज आहा who is going to be giving these meters and taking care. म्हणजे हिंगासर ते वर्कशॉप हिंगा आसपाक जाय, गोंयान आसपाक जाय. आयज मिटर बसयलो आनी कोण पळयना ते मिटराक तशें ना. let things come up properly. जे तांकां रेट मेळपाक जाय आतां कोण ट्युरिस्ट बसलो भितर जी रेट मेळपाक जाय कोण अर्दोच किलोमिटर वयता ताका रेट कितली मेळपाक जाय ते थारावपाक जाय. तितून आमकां डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट जावं एसिस्टंट डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट जाय हू हॅव गॉट आयडियाज ऑन दीस. इवन एक्स डायरेक्टर्स जे आहा तांकां आपयतले आमी आनी विदीन दीस मंथ आमी सोल्युशन काडटले. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इन्स्टॉलिंग GPS सिस्टम फॉर दिस. We will implement everything. I want government to support our people. That is, subsidy has to be given to the extent of 90% on all these things. Whatever government wants to be implemented in taxi, they will say, okay, let the government give subsidy 90%. So your demand is of 90% subsidy. Not only this. जे डिमांड आहा जे कोण म्हणटा GPS घालूंक जाय, कोण म्हणटा आनी कितें घालूंक जाय, कोण म्हणटा मीटर घालूंक जाय, सगळें घालया. पयलीं तांकां कॉन्फिडन्सान घेवया. तांकां कितें जाय पळय तें पळोवया आनी कशें घालपाक जाता तें पळोवया मिटरान. ते मिन्स समथींग हॅज टू बी फेड इन द मिटर न्हू. रेट कशी येतली नाल्यार कशें तांकां फायदो जाता आमच्या गोंयकाराक कसो फायदो जाता ते लॉसान वचोंक पारना न्हू. ते वयताना टॅक्सी पॅसेंजर घेवन वयता येताना खाली येता. सो वी हॅव टू सी ऑल दीस कॅल्क्युलेशन अँड देन गिव देम justice in this. If demands are not met, this taxi owners. Demands will be met. Not met. Are they ready? Are they ready also to go in a court of appeal? Chief Minister has given positive assurance on this. जायते इश्यू आसले. मेन म्हटल्यार आमकां दुखणें मातशें आसलें म्हणजे असेंब्लीन सीएमान नमूद केल्लें कितें तें सप्टेंबर मेरेन जे आमचे इश्यू आहा ते बसून सगळे सॉल्व करतले आसले. पूण सप्टेंबर मेरेन तेंणी कांयच केलें ना. वायट दिसलें जेन्ना मायकल लोबन गोर गरिबांक लागून जेन्ना आवाज उठयलो आनी कितें तरी इश्यू आपण सॉल्व करतलो आनी मायकल हो सतत अलोंग विथ टॅक्सीवाल्यांक फाटल्यान आहा तेन्ना मायकलान इश्यू उखली ना. फुडें सीएमान आमकां आफोवन हाडल्या. सद्या आतां फक्त तात्पुरती मिटींग जाल्या म्हणजे तेणी आनीक कितें पॉयंट्स तुमचे क्वरीज आहा
त्यो मिटरा बद्दल स्पीड गव्हर्नरा बद्दल आमी घालिना अशें कांयच सांगूना. पूण आमचे जे पयलीं रायट्स आमी मागलेले किंवा आमचे जे कितें पॉयंट्स आहा ते फुलफील कर, त्याच्या नंतर आमी सगळें करता. करिना अशें कांयच सांगूना. कित्याक गव्हर्नमेंटूय थोडें हाडूंक सोदता, तितूनय बरी तर आहा जाल्यार आमी एक्सेप्ट करता न्ही, इतलेंच सांगूंक सोदता.